भुरग्यांनो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया ओरांगुटांग माकडा विशीं. हे व्हडल्या आकाराचे माकड इंडोनेशिया आनी मलेशियाच्या रानांनी मेळटात, खास करून बोर्नियो आनी सुमात्रा वाठारांत. आतां ते दक्षिण चीना मेरेन पावल्यात. हांकां पोंगोय म्हणटात. भुरग्यांनो, बोर्नियो, सुमात्रन आनी 7 वर्सां पयलीं मेळिल्ली तापानोली ह्यो तांच्यो 3 जाती. तांकां दुर्मीळ जात म्हूण जाहीर केला. जाणकारांच्या मतान बोर्नियो ओरांगुटान 1 लाख, सुमात्रन 14,000 आनी तापानोली जातीचे 800 माकड उरल्यात. पर्यटकांक खेळ दाखोवपाक तांचो उपेग जाता. कांय कडेन तांकां पोसपाकूय व्हरतात. तांच्या आंगाचेर तांबड्या रंगाची लेव आसता. भुरग्यांनो, ओरांगुटांगांक रावपाक व्हडली रानां जाय. शिकार आनी रानां कापिल्ल्यान तांकां धोको निर्माण जाला. ह्या माकडांचे हात खूब लांब आसतात. दोनूय हात आडवे धरीत जाल्यार मदलें अंतर 7 फुटां वयर जातलें. अन्न एकठांय करपाक ते हात आनी पांयांचोय वापर करतात. केन्नाय पांयांनी ते खातात. मादीची उंचाय 3.5 तर नराची उंचाय 4.5 फूट आसता. वजन 35 ते 75 किलो. भुरग्यांनो, 7 वर्सां जाय मेरेन ल्हान ओरांगुटान आवय वांगडा रावतात. कितें खावप ना खावप हें ते तिचे कडल्यान शिकतात. ओरांगुटान 35 ते 50 वर्सां मेरेन जगतात. ते सद्दां न्हिदपाक झाडांच्यो ल्हान खांदयो आनी पानां तोडून नवें आंथरूण तयार करतात. पावसाच्या दिसांनी तर व्हडलीं पानां वापरून पाखेय करतात. ओरांगुटान ही सगळ्यांत हुशार माकडाची जात. मनशांचे ते अनुकरण करतात. कांय ओरांगुटान वारूळ वा बुराकांतल्यो वायटी मुयो खावपाक बडयेचोय वापर करतात. इतलेंच न्हय तर काट्याचीं फळां काडटना ते ग्लावज म्हूण पानांचोय वापर करतात. तांकां सगळ्यांत चड आवडटा डुरियन हें फणसा सारकें फळ. तशेंच झाडाची पानांय खातात. ते केन्नाय मांस आनी नुस्तें खातात. तांचे विशीं जायत्यो दंतकथा आसात. ते खरें म्हळ्यार मनीस, पूण आपल्याक उलोवपाक येना अशें दाखयतात आनी काम करचें पडटलें म्हणून गुपचूप झाडाचेर वचून बसतात. अशी एक विनोदी कथा बोर्नियोच्या लोकां मदीं घोळटा. ह्या माकडांच्या बाबतींत एक वायट गजाल म्हळ्यार ल्हान ओरांगुटानांक थोडे पोसपाक व्हरतात. हे झटापटींत शिकारी तांच्या आवयक आनी हेर 2 तरी ओरांगुटानांक मारतात. मनशां इतलोच हो हुशार प्राणी. आमी ताचो सांबाळ करपाक जाय. तर असो हो ओरांगुटांग माकड. बरें तर भुरग्यांनो, मेळचे फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.